मोगचनो तुमकां सुमेस्तांक मोरयेमायाच्या लदिनेच्या नियाळाक हांव बरो येवकार मागतां. आज आमी सायबिणीच्या लदिनेंतलो सुवर्णाच्या मंदिरा म्हणलो उलो नियाळ करया. मोगचनो पवित्र सभा मोरयेक सुवर्णाच्या मंदिरा म्हूण भावार्थान उलो करता. देवाच्या कुशे प्रकार परन्या सोल्ल्यांत सुवर्णाचें मंदिर हे नांव जेरुजलेमांतल्या महामंदिराक दिल्लें भोव वर्तें आनी पुरातन नांव. सुवर्ण म्हळ्यार भांगार. देखून देवाच्या सेवकांनी ताच्या आदेशा प्रमाणे ह्या संवसारी देवाक एक सुवर्णाचें मंदिर तयार केलें. हाचो उल्लेख परन्या सोल्ल्यांत आमकां वाचूंक मेळटा. रायाच्या पयल्या पुस्तकांत आवस्वर 6 वाक्य 20 आनी 1 तावन 20 आनी 2 म्हणसर आमी वाचल्यार आमकां अशें वाचूंक मेळटा. सालमावन मंदिराचे भितरल्या कुशीक आपुट्ट भांगाराचें तगड मारल्लें. परम पवित्र स्नाना मुखार एक वेदी केली आनी आपुट भांगाराच्या तगडान धांपली. ताणें परम पवित्र स्थाना मुखार भांगाराच्यो सांखळी घाल्यो आनी ताणें सगळें मंदीर पुर्तें भांगाराच्या तगडान धांपलें. मोगाचनो देवान ताणें वस्ती करचें मंदीर भांगारान नेटोवंक हुकूम दिली आनी तें भांगारान परजळ्ळें मात्र न्ही, तें देवाक मेसवलें. तशेंच पवित्र सभा मरयेक सुवर्णाच्या मंदिरा म्हूण उलो करता. पवित्र सभा मरयेक सुवर्णाच्या मंदिरा म्हूण उलो करूंक कारणां कितें? पयलें, मोरी माय देवाच्या कुशेक कल्तिमान घालता आनी देवाच्या साल्वासावाच्या मिसावांत संपूर्णपणी भागीदार जाता. देखून मोरये मरिफात देव ह्या संवसारी मनीस जावन जल्मता. दुसरें कारण, मोरी माय ह्या संवसारी जेजूचें पयलें मंदीर जाली. ती पवित्रात्म्याच्या कुरपेन गर्भेस्त जाली आनी तिचो गर्भ मात्र न्ही, तिचें सगळें जिवीतच पवित्रात्म्याच्या सक्तेन परजळतलें. मोगचनो जर जेरुजलेमाचें महामंदीर भांगारान परजळतलें तर मोरयेचें जिवीत पवित्रात्म्याच्या कुरपेन परजळतलें. जेरुजलेमाचें मंदीर देवाचे कुशे प्रकार ताच्या सेवकान तयार केलें तर ताच्या एकल्याच पुता जेजूक ह्या संवसारी जल्मोवंक आंकवार मोरयेक देवानच खुद्द एक पवित्र मंदीर जावन तिका रचलें, विंचलें आनी सांबाळलें. मोगचनो जर जेरुजलेमांतल्या मनशाच्या हातांनी उबें केल्ल्या आनी विविध फातरांनी रुखाडांनी बांदून हाडल्या देव मंदिराक भांगारान नेटोवन सुवर्णाचें मंदीर म्हूण ओलायिल्लें, वाखाणलें तर जेजूचें जिवें मंदीर मोरयेक सुवर्णाचें मंदीर म्हूण उलो करन तिका होगळसूचें आमचें वर्तें भागस म्हूण येत. तर मोरी माय आमकां सदांच सुवर्णाचें मंदीर जावन परजळून दी म्हूण आमी देवा लागीं मागया. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, मोरयेक सुवर्णाचें मंदीर जावन नेटयल्याक तशेंच पवित्रात्म्याच्या कुरपेन परजळयल्याक आमी तुका अर्गां दिता. आमी दिसपडतें आमच्या कुटुंबांनी तिका हरसून तेर्साचें भक्तीपण करून आमची कुटुंबां पवित्रात्म्याच्या उजवाडान परजळूंक जायची कृपा तूं लाभय. हे मागणें करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भगवंती मरये देवाचे मये आमा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर.